सगळे वाचपाचें ते वयर हेडींग बी वाचनाका या 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 हें मात आनी एक मिनट राव देवाचे उतारे या आनी आमचं आयकुल्या उतरा बद्दल आमचे जबाब जातले हे तीन न्हू आनी मागीर पळय उद्गार ओके नेक्स्ट पेज या आनी सर्वीस परत चोय तें म्हणपाना वेट कोर तें सिंग करतले ओके मागीर हे दोनी लायन सर्वीस पराक वय म्हणपाना ओके तें म्हणटले ओके जालें इतलेंच सो हे मोड हे काय स्नॅक्स मातशें हें जालें आयलो मायक
spora pokaria takadinva suya dotir kodop amso taro takavakanuya Sorvis por mollen vårt odio Soglia volvor torar Kol kol sakor Utsons por vår Tacha atanasa Sorvis por mollen vårt odio Soglia volvor torar Kol kol sakor Utsons por vår Tacha satan asa देव बरो दिसता तुमकां सगल्यांक तुका देव कृपा दिवं तुमकां माय मोगाचो येवकार दिता ह्या मिसान वांट घेवच्याक आयज थोडी इंतेसां आसात ह्या मिसाची ती तुमचे फुडें दवरता ह्या लोकां पासून आमी मागया थँक्स गिवींग आयडा फेर्नांडीस पीटर मंतेरो लुइजा पेरेरा कन्वर्शन ऑफ सोल्स गुड हेल्थ रेनेल पेरेरा आणि पीटर टेलिस आणि वेडिंग एनिवर्सरी ऑफ सल्वादोर डायस आणि मारिया डायस ही सगळी इंतेसां मनांत धरून आतां आमी ह्या मिसान वांटो घेवया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळ्या आसूं तुमचे सवे आसूं भणीनो आनी भावनो देव आमकां सगळ्यांक आपलो वावर करूंक आपयता पयलीं सुवातेर ताणें आमकां घोट्टाणाच हें सगळें ताणें थारायिल्लें आसा पूण आमी तोकोस घेना तो कितें म्हणटा पळय तें आयकोच्याक ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरया आनी देवाचें बोगसणें मागया हांव पातकी सोर पवित्र देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत घेवन सदांच सांगपाक मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता सोर पुदेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां ससनाचे जिविताक पावो आमेन मागुया मोगाळ बापा आमी तुका उलो मागता आमची मागणी दोयेन आयकून घे आमी कितें करचें तें आमकां दाखय आनी तूं दाखयता तें करूंक आमकां बळ दी ही आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन हेब्रवांक बरयल्ले चिटी वेले वाचप आतां देव आपल्या पुता वरवीं आमचे लागीं उलयलो जायते पावटी आनी वेगवेगळी तरेन मागा प्रवाद्यां वरवीं देव आमच्या पुर्वजां कडेन उलयलो पूण शेवटाच्या दिसांनी ह्या आमच्या काळार पुता वरवीं तो आमचे लागीं उलयलो ताका देवान सगळ्या वस्तूंचो दायजी केला ताचेच वरवीं सगळी प्रितूम रचल्या तो देवाच्या वैभवाचो पुरजोळ आनी ताच्या सोयबाचो संपूर्ण उपकार देखून आपल्या शक्तिवंत शब्दान आख्खो संवसार तो सांबाळटा आनी पातकांचे मेळेपण काडल्या उपरांत स्वर्गार तोर देवाच्या उजव्याक बसला जितले देवदूतांच्या नांवां परस श्रेश्ठ
नांव ताका दायजीपणान फावो जालें तितलो तो तांचे पोरोस व्हरतो आनी खरेंच केन्ना तरी खंयच्याच दुताक देवान तूं म्हजो पूत आज हांवें तुका जल्म दिला आनी हांव ताचो बापूय जातलो आनी तो जातलो म्हजो पूत अशें म्हणलां जायत त्या भायर आपल्या मालगोड्याक संवसारांत पाठयतना तो म्हणटा सगळे देवदूत ताका नमस्कार करूं देवाचें उतोरें देवाचें व्हड उपकार देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी सर्वेस्परा मुखार सोरपोट पडटात सगळे देव आनी एकदां म्हणुया सर्वेस्परा मुखार सोरपोट पडटात सगळे देव सर्वेस्पोर राजवट चलयता प्रितू मुरगोटू दीप आनी जुवे आसात ते सगळे आनंद बरीत जावं प्रमाणीकपण आनी नीत ताचे सुदरेचे खांबे जबाब सर्वेस्परा मुखार सोरपोट पडटात सगळे देव अंत्रोल ताचें प्रमाणीकपण गाजयता आनी सगळ्या राष्ट्रां पळोवंक मेळटात ताची मोहिमा सर्वेस्परा मुखार सोरपोट पडटात सगळे देव आमचो जबाब सर्वेस्परा मुखार सोरपोट पडटात सगळे देव कित्याक म्हणल्यार तूंच सर्वेस्पोर सगळ्या संवसारांत तूंच भोव व्हरतो सगळ्या देवां परस तूंच श्रेश्ठ जबाब सर्वेस्परा मुखार सोरपोट पडटात सगळे देव उद्गाराक उबी रावया हालेलुया 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 जेजू म्हणटा काळ भरलो आनी देवाचें राज लागीं पावलां जिवीत बदलात आनी शिव वर्तमान मानून घेयात हालेलुया 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 सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सगळे आसूं मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या जुवांक धरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गालिल्याक गेलो आनी थंय देवाचें शुभ वर्तमान अशें परगटूंक लागलो काळ भरलो आनी देवाचें राज पावलां जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात एकदां तो गालिलियाच्या दर्याचे देगेच्यान चलोन वेतालो ते दर्यांत सिमांव आनी ताचो भाव आंद्रे जाळां मारताले कित्याक ते खारवी आसले तांकां ताणें देखले आनी जेसून तांकां म्हणलें म्हजे फाटल्यान यात आनी तुमकां हांव मनशांक दोत्ता तसले खारवी कोत्तलो आनी रोखडेच ते जाळां थंयच सोडून जेजूच्या फाटल्यान गेले आनी थंय थावन मातसो फुडें वचून जेबेदेवाचो पूत जाकोब आनी ताचो भाव जुवांव ओड्यार आपल्यो रांपणी सारक्यो कोत्तले ते ताणें देखले आनी रोखडेंच तांकां आपयले आनी जेबेदेवाक आपल्या बापायक भाड्याक लायलोल्या मानाया बरोबर ओड्यार सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकानी तुका क्रिस्ता भयणीनान भावनो पयल्या वाचपान आमी आयकलां कितें आयकलें देवान आमकां मनशाक आपले सारकी केल्ली पूण हें ताचें देणें पळय आमकां ताणें दिल्लें तें आमी पूर्ण करूंक शकले ना आनी ताका लागून ताणें प्रवादी धाडले कशे भाशेन आमचें जिवीत देवाचे येवजणे प्रमाणे सारूंक जाय देवा सारकी आमी उदीक जावंक जाय पळय तें पूण तें निर्फळ जालें हाका लागून ताणें आपल्या पुताक धाडलो
ताचे उद्देशी सगळे आमकां देवान दिलेले आसा. ताणें पोत्तून आमकां नव्यान रचली. कशी? जेजू सवें ताणें सगळे आपले येवजणे प्रमाणे घडोवन हाडलें. पूण जेजून कितें केलें? तो सदांच खालती रावलो आनी देवाचे येवजणे प्रमाणे आपलें जिवीत ताणें सारलें. केन्नाच चुकोवंक ना. ताका लागून मरो पर्यंत ताणें हे भशेन केलें. म्हणून देवान ताका सुर्गेच्या राज्यांत आपल्या सवें पोत्तून हाडून दवरला. आनी तो आमचे पासत मागणें कोत्ता, मध्यस्थी कोत्ता आनी आमकां पोत्तून देवाचे येवजणे प्रमाणे जिवीत सारूंक तो आमकां कृपा दिता. एक कृपेन बरोवन आमी सगळीं जाणां आसा. कित्याक बावतिस्मा वरवीं आमी ताका एकवटोन जियेता. पूण तरी पूण आमी पातकान रासता. कित्याक लागून? कित्याक देवान आमकां ऑटोमॅटीक मिशिना भशेन करूंक ना. ताणें आमकां एक गूण आनी एक दिलेलो आसा. तें म्हणजे स्वतंत्रपण. आमच्यान आमच्या दोळ्यांनी पळोवन कानांनी आयकून ताच्या फाटल्यान वचोंक जाता. ताचे बरोबर आमी सहकार करून जिवंक जाता. ताका आमच्यान आमचें जिवीत तुका जाय ते प्रमाणे वापर म्हणून सायबीण मागीर सांगलें तें जावं म्हजे सवय तुज्या उतरा प्रमाणे ते भाशेन जिवंक जाता. आतां आमी कितें कोत्ता? केन्नाय आमी सहकार कोत्ता पूण पूर्णपणे करली ना. कित्याक आमी समजता की आमीच आमचे धोनी म्हणून आमच्या जिविताचे. वय आमी आमच्या जिविताचे धोनी खरे, पूण देव त्याचेकीन व्हड आमचे सवय जियेता. आमी सगळे ताचे सांदे म्हणून आमी पळोवंक जाय. हें आमी चुकता. जेजू सवें आमी सगळीं जाणां एक जाल्लीं आसा ताचे कुडींत. तर आमी हो नवो बेस आमचो घट धरूंक जाय. आनी ताका लागून तो आतां आमकां पोत्तून म्हणटा जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान परगडटात तें मानून घेयात. म्हणटच तो आमकां म्हणटा जिवीत कशें आमी बदलूंक जाता. आमच्यान जिवीत बदलूंक जाता ताका आमची सगळीं चिंतनां भावना ओपून दिवन तो ती आमचे सोशिली काडटा आनी आमकां आपल्या पवित्र आत्म्यान बोधता. मागीर हे भशेन तो आमकां आपल्या पवित्र आत्म्यान मागली म्हणटच पवित्र आत्मा आमकां दाखयता कितें करूंक जाय, कितें म्हणूंक जाय पळय तें मनशाक तो आमकां कृपा दिता. आनी हे भशेन म्हणलें गेना तेन्ना तो आमकां म्हणटा हांव तुमकां आनिकूय लोकांक सुर्गे राज्यान घेवंक मदत करतलो. तुमी सुर्गेच्या राज्या पासत खारवी जातल्यात. आमी सगळीं जाणां. पूण एकामेकाकूय आमी तेंको दिवंक जाय. खूब फाटीं आमी एकामेकाक बरो उदाहरण दिनात, बरी देख दिनात. ताका लागून आमचें जिवीत जितलें आमी जेजू सवें सारूंक लागता ते भाशेन आमी दुसऱ्यांक देखीवंत जावंक लागता. म्हणून तो आमकां आपयता. जशे भाशेन ह्या धर्म मनशांक आपयले ते खारवी आसलेले ते तांकां धर्म परगटणार केले. तेच भाशेन आमकांय तो कोत्ता. ही कृपा ताणें आमकां दिलेली आसा. आयज आमी एका सांताचे आठवण करता. ताचें नांव तेओदोसियोस चर्नो बिआच म्हणटा ताका. तो जेरुजल्याक आसलोलो. ताणें आपलें जिवीत मोटवाचे जिवीत सारलें. तो इतलो बरो कोत्तालो. हिंचोर सारलें ताणें ते पळय मागीर ते जाणार आयलेले जेजूक मेळोंक. थंयचर ते एक दोल आसलेली. ते दोलींत तो रावतालो आनी ते दोलींत तो इतलो बरे भशेन रावन सगळे ताचेशी ओडोन आयले. मागीर इतले म्हणल्यार तूं दादले ताचेशी ओडोन आयले की ताणें ते मोठ मागीर फुडें व्हेलें. डेड सी म्हणटा पळय थंयचर. आनी इतले जाण आसलेले की एक व्हडले शारूच घडोवन आयले. मागीर थंयचर ताणें 3 इगोर्ज्यो बांदल्यो. म्हणजे थंयचर थोडे आर्मेनियन्स आसलेले, मागीर आराब आसलेले आनी हे भाशेन. आनीक एक 4थी बांदली जंयसर जे कोण आतां आपलें जिवीत देवाक भेटोवन तें बरे भशेन करूंक येताले, परिवर्तन करूंक येताले तांचे पासत. हे भशेन कोत्ता आसतना ताका मागीर तांचो सगळ्यांचो
फुडारी नेमलो. तो कितें कोत्तालो आनी तो 106 वर्सां जियेलो. कशें कितें जालें, तो आपलें जिवीत सदांच देवाचे येवजणे प्रमाणे सादतालो म्हणून आनी एक कितें कोत्तालो, सदांच एका फोंडाशी तो आपले मागणें कोत्तालो. कित्याक मोत्तूच कितें जातलें, आमी तशींच वेतल्यान स्वर्गार वयफेन नात. तर मरण तर म्हाका आयजूच येत जाल्यार हांवें पातक करूंक फावना म्हणटूच तें पातक पयस दवरपाक हाचेर मनन कोत्तालो. म्हणटूच म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, प्रत्येकाक देव एक मार्ग दाखयता. आमकांय सगळ्या जाणांक ताणें कितें ना कितें शिकयल्लें आसा तें आमी मनांत धरूंक जाय आनी त्या प्रमाणे आमचें जिवीत आमी फुडें व्हरूंक जाय. आनी हे भाशेन आमी दुसऱ्यांक देखीवंत जातले. हें सगळें घडच्याक ताका आमी सदांच आजेर जावंक जाय. तो आमचे भितर जियेता आनी आमकां सगळें बरेंपण फावो करता. तें बरेंपण चाखूंक आनी दुसऱ्यांक तें अणभवूंक सदांच मागण्यांत 5 मिनट रातची न्हिदच्या आदीं 5 मिनट उठ्ठाना ताका एकवटून उठया. बाकीचें सगळें तो थाऱ्यार हाडटलो. हें घडोवन हाडच्याक आमी अशें आमचे हात मुठयेन धरया, दोळे बंद करया. एकूच मिनट आमी सुस्कार घेता तेन्ना जेजू जो जिवीत आसा तो आमचे सवें सुस्कारांतल्यान कुडींत मनांत आत्म्यांत भरोन येता. सगळें आमचे भितर आहा तितलें जेजू सवें आसा म्हणटूच तें जेजू सवें दवरया. सुस्कार भायर सुट्टना ताच्या नांवान तें भायर काडया आनी आमकां तातूंतली सुटका मेवतली. बरें पळय तें अदीक बरें करून दितलो, वायट आहा तें काडटलो आनी ताच्या जाग्यार आपलें बरेंपण आमचें सवें भरून काडटलो. हे भशेन आमी केलें म्हणटच आमच्यान दुसऱ्याय पासत हेच परी मागूंक जाता. आमी सुस्कार घेता खरीं, पूण दुसऱ्यांच्याय जिवितान आमी तेच भाशेन घेवन तांचे पासत खोलायेन जेजू सवें मागूंक जाता. आनी जेजूक लागून आमी तांच्याय जिवितान एकवटोन तांकांय आमी मागण्यांची घटाय दिवंक लागता. हे भशेन आमी मागणें कोत्ताना आमचें जिवीत सगळें जेजूक ओपून दिवया. आनी संवसारांत हें कोरोना व्हायरस शिंपडत आसा, वाडत आसा, तर तातूंत ती आमकां सुटका दी म्हणून देवा लागीं आमी मागणें करया. सोरपोदेदारा आनी काकलुतसारा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोणवाळेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा निरंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतवल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानाक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडून आदार दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. Amen. Gine Vante, Gine Kina, C19, page 36. Suka fulla costa cante, yet some gele Gine Vante, Atta Papa Betung Tuka, Udia Ani Soria Vangra. Yence Yami Somor Pita, De Tu Manon Gemun Mata. Malgoda Chama Saroktan, Mislun Tungeto Yapona. Sogli sopna gopichitna, insam gele chine kina, atam baba betok duka, undia ani sorya vangra. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपोदेदार देवा बापाक मानता तुसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या नेके पवित्र सवेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेव. बापा, तुज्या भुरग्यांची भेटवणी तुका मानू. तीच तिचे वरवीं आमी पवित्र जावंक पावूं आनी जें आमी भक्तीन मागता तें आमकां मेळूं.
क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळ जावं बारुया आमी ती सर्वेस्परात टायमात्ता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सुरपदेदरान सासणाच्या देवा सोर्वकालीन सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय ताचे उद्देशी देवदूत आनी सुर्गेचो सगळो दलबार तुजी थोर मोहिमा वाखाणटात तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायतांव पवित 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 दलबाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान उंसर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय उंसर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी जेजून उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेचपरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो बापा ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक खोरेराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. सोम्या जेजू तुझें मरण आमी समोरमता तुझें पुनर्जिवनपण आमी परगोडटा तुझ्या येण्याक आमी ओटवेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा फिलीप नॅरी आमचे गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बरवासो दवर मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळी तुमकां मळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दोया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बाग्योन झुजे बाग्योन दवरून दूत आनी सरकालीन तुका मानवलें आनी त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगातात तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोदेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. जेजून शिकयलेलें मागणें ताका एकवटोन सगळीं आमची इंतेसां मनांत दवरून ही इंतेसां जी मिसाचीं आसात ती मनांत दवरून आतां आमी बरोबर म्हणया आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परात सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो आशेन उतरकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक रासोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरूम दुतांक पडलें आनी आतां आमकां हांगसर आजिल्ल्या आसलेल्यांक आनी घरा आजिल्ल्या आसलेल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचें न्हय पूण तुजे पवित्र सोबीच्या बावडताचेर दिश्ट घाल
आनी तुजी खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय शासनाच्या शासनांक आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोवे आसूं. जेजूच्या एकवटान एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळे वस्तू बरोस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमुलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटतां. तुजे सोशिलो कडसून म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. आमेन. म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या D29 page 62. म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तिगां जाणां मदीं बरें सांगता तुया आसा. तुजें नांव घेता तुका मान दिता काळजांतल्यान सगळीं तुका वोन दिता आमची मोदेरा जेजू. म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तिगां जाणां मदीं बरें सांगता तुया आसा. तुजो सोब आयकून तुजो मोग करून संतोशान सगळीं तुका वखाणटा आमची मोदेरा जेजू. म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तिगां जाणां मदीं बरें सांगता तुया आसा. तुजी कुर्शी फूट तुजे रग पिवन तुजी वान मरून आमी एक जाता आमची मोदेरा जेजू. म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तिगां जाणां मदीं बरें सांगता तुया आसा.
जेजू सगळें आमच्या जिवितांत आसा आमी ताका एकवटून दोळे धांपून ताचे बरोबर हो वेळ सारया. मागुया. सुरपुदिदार देवा, ह्या तुज्या पवित्र जेवणांत तूं आमकां पोसताय आनी नवी गोठाय दीत आसाय. ताचे वरवीं आमचे जिणेची चाल तुका मानता तसली जावं आनी अशें आमी करता तें सगळें तुका मानो हे आमी खालतीपणी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आनी आसूं. सोरपुदिदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार. भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सदांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तुगेलो यांचो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवन फ्रांसीसा कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावूय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सगळें बापाक वाकाणटा. आमेन. म्हज्या आदाराक पाव W14 पेज 270. जिवितांतले वादोल माता तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव दोर्या रोडे आलता दोलता तोशे संवसार म्हाका लोयता तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव जेन्ना कोस्तो मोशीर येतात तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव एमकोन मोशीर लोराय मांडटा आनी मोशी शक्ती देंवता तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव